वर्सावळीचे एक प्रोग्राम 300 शेतकऱ्यांक 50 किलो इच सारे आमी वाडटात. ह्या वर्सा आमी ते वाटिल्ले आहा. हे शेतकरी सगळे शेतकरी ते कंप्लिटली खरीफ पॅडी क्रॉप रोयतात, तांकां आमी हे दिल्ले आहा. हे आमी ऑलमोस्ट आतां 2 डिकेड जाले आसतले, 20 वर्सां जाली आसतली, हे आमी करीत आहा. ह्या वर्सा आमचो असो प्लॅन आहा की आमी मशिनरी घेतले. मशिनरी इतल्या खातीर घेतले कित्याक आमकां दिसता की आतां आमी ग्रावंड वॉटर इनक्रीज करपा खातीर बांयो मारिल्ल्यो आहा. सगळ्या शेतांनी आमी बांयो मारपाक सुरवात केल्ल्यो आहा. आनी दर बांयो मारल्यो जाल्यार रायस सोडून म्हळ्यार भात सोडून भाजी दुसरे क्रॉप्स आमी वर्सभर रोवपाचो आमचो प्रयास आसतलो. हाजे खातीर आमी मशिनरी एक ट्रॅक्टर बिक्टर अशें घेवपाक सोदतात. अशेंय आहा की बायल्यो आमच्यो मॅनिफेस्टोन सांगिल्लें की फार्म टू टेबल कन्सेप्ट, म्हळ्यार जे रोयता ते तूं डायरेक्टली खातात, हाडून रांदून खातात. अशें एक रेस्टॉरंट आमी घालून सोदतात जे ह्या वर्सान आमी ह्या फायनान्शियल इयरान आमी कंप्लीट करतले असो आमचो टार्गेट आहा. सो गोंयांत ग्रीन गोवा उरपा खातीर सरकार जें कितें करता ताजे परस चड आमी करतात. आज नॉर्थ गोवान फिल्ड व्यू म्हणटा तो एक सगळ्यात इम्पॉर्टंट जाला. फिल्ड व्यू आमी फिल्डान जर ग्रीनरीच ना, फिल्ड जर रोवंकूच ना जाल्यार फिल्ड व्यू कसलो. सो आमचे फिल्ड व्यू जे हांगा आहात हे सगळे रोविल्ले फिल्ड व्यू आसतले आनी तातूंत जे कितें एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स दिसूंक जाय स्टेटीन ते आमी आमचे मतदारसंघात पयलीं करून हाडटले. हाजे खातीर ह्या वर्सा आमी ही सुरवात केल्ली आहा फर्टिलायझर दिवन. ताजे मागीर आमी मशिनरी घेतले, हे रेस्टॉरंट घालतले, हे आमी आनीक शेतकऱ्यांक आत्मनिर्भर करपाचें आनी स्वयंपूर्ण करपाचें आमचें खरें उतरां. नॉट ओन्ली फॉर द सेक ऑफ अ स्लोगन, पूण खरें तांकां स्वयंपूर्ण आनी आत्मनिर्भर आमी करपाक स्टेप्स मारतले. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.